श्री संजय रायकर तसंच जीपीबी ऑफिसर श्री कुशाली वेटीकर आणि माझे फ्रेंड्स भावा फेब्रुवारी 2025 जे जावन आसा आख्या मालवाड डेलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड थंय जातले जेन्ना आमी हो कॉन्सेप्ट हातीन घेवच्या पयलीं एक विचार आलेले माझे मित्राचे जे मुखार सरतानाचे आमी एक विचार घेवन मुखार सरले स्वप्नशें आलेले कित्याक सगळे वाड्यांनी चलताले गोंयभर गाजताय बॉडी बिल्डींग आमी आमच्या तरेचे कित्याक करया नाका जेन्ना आमी दोनूय वाडे एक जाले आख्या आनी मालवडाचे यूथ एक जाले आनी जेन्ना आमी मुखार सरले करपाक जेन्ना हांवें हो प्रश्न आमचो अक्षय जावं चारी जावं नवेश आनी जे युथाक घेवन मुखार सरले जेन्ना आमी चिंत्ताले हे आतां कशें जातलें तुमकां खबर आसा बॉडी बिल्डींग म्हणल्यार सोंपें न्हू तेज्या फाटीं खूब हे लागता मिन्स तुमकां फायनान्शियली सपोर्ट लागता जागाचो परमिशन जाय जावं खंयचें परमिशन घेवपा खातीर एक मेहनतूय लागता आनी तेज्या खातीर तुमकां खबर आसा हेज्या फाटीं खंबीर मनीस जाय पडटा जो उबो रावलो आनी मुखार रावतलो जेन्ना तुका खबर आसा मडगांव म्हणल्यार एकलेंच नांव आसा जे खंबीरपणे उबो रावलो तो म्हणटा दिगंबर कामत सर आनी तेज्या फाटीं तशें तुमकां खबर आसा जेन्ना उलोवप मारल्या फाटीं सर उबो आसतात आमच्या फाटीं तसोच आयज युवन येता जो आमच्या मदीं आयज आसा तो योगिराज दिगंबर कामत जेन्ना एक आमी स्वप्न घेवन तेच्या दारार पावले एकूच कॉल केलो बाई तुमकां मेळपा जाय म्हणून तो म्हणपा यो मरे बसया जेन्ना बसोन तेजे कडेन हो प्रश्न मांडलो तो म्हणपाक स्पोर्ट्स मरे म्हणपाक प्रमोट करपाक बरो आसा मरे विचार तुमचे सगळे युथांचे म्हणपा लागलो चड तूं फुडें हो तकलेर एक भार आसलो तेच्या उतराचें तो तकलेलो भारूच देंवलो आनी एक बरेंशें दिसलें जेन्ना कितें एक स्वप्न जें मिस्टर मडगांव म्हणटा तें आयज आमी मडगांवान पयले थोडे यूथ घडोवन हाडटा आनी तेजो पूर्ण श्रेय योगिराज दिगंबर कामती वयता म्हाका म्हणलें विशाल चारी नवेश आनी अक्षय आयले ते म्हणले आमी सगळे भुरगे मेळून हो करता सो आमी म्हणलें वयर आमी करया कोणाक मडगांवाच्या अंडरूच करया बॉडी बिल्डिंगाक खूब डिमांड आसता खूब भुरगे पार्टिसिपेट जाता सो आमी बॉडी बिल्डिंगाच्या अंडर घेवया म्हणून सो 1 तारखेक शेनवारा आख्या टॅक्सी स्टँड आसा पळय फायर स्टेशना कडेन तेन्ना थंय त्या लोकेशनाचेर आमी हो प्रोग्राम थरयला मॉडर्न मडगांवा अंडर आमी खुबशे इनिशिएटिव्ह घेतल्या स्टार्ट केल्ले आमी चवथी कडल्यान स्टार्ट केल्ले निर्माल्याचे मागीर ब्युटिफिकेशन ऑफ गणेश विसर्जन स्पॉट मागीर ब्लड हाजो कॅम्प केलो हेल्थ कॅम्प केल्या आनी आमचे जनरल कम्युनिटी रिलेटेड क्लिनिंग ड्रायव्ह आनी ते चालूच आसता ताजे भायर आमचो घरकार वुमन एम्पावरमेंटा खातीर एक प्रोग्राम आसता तो चालू आसता आनी आमचे पयर आमी मार्केटान सम्राट क्लब आनी तांचे बरोबर मेळून बायोडिग्रेडेबल प्लास्टीक स्टॉप करपा खातीर बायोडिग्रेडेबल बॅग्स डिस्ट्रिब्यूट केल्या मार्केटान हो आमचो एक न्यू हे स्टार्ट जाला फक्त मारगांव प्लास्टीक फ्री करपा खातीर सो तो एक मॉडर्न मारगांव अंडर चालू उरतलो आतां आमी सबसिडायज रेटान मायापूर स्टोरान सबसिडायज रेटान त्यो बायोडिग्रेडेबल बॅग्स फक्त सध्या फक्त मार्केटांत वेपाराक विकतात हरशीं पडटा 220 रुपया पूण आमी सबसिडायज करून 100 रुपयांक मायापूर स्टोरान तांकां मार्केटांतल्या वेपाराक दिता सो तांकांय मातशें इनिशिएटीव आतां म्हणल्यार सवाय फुडें कितें घेता नाल्यार म्हणटा म्हारग म्हणटा वचना सो तें एक आमी चालू दवरला तें फुडें हळू करून आमी तें मडगांव एक्सपांड करतले प्लास्टीक फ्री करपा खातीर आमी ते घरकार म्हणून आमचो बायलांचो प्रोग्राम आसता तो घेता तेन्ना सदां ते भुरगे म्हणटाले अरे आमकां सगळे बायलांचे प्रोग्राम दादल्या कितें बापका कितें सो दादल्या खातीर आमचे खूब आसा प्लॅनिंग आसा तो तातूंत फर्स्ट म्हणटा तो बॉडी बिल्डींग हातूंत दादले बायलो दोनी आसा हांगा डिफरंट कॅटेगरीज आसा आपुली तुमकां कॅटेगरी तेजे सांगतलो आमी प्रायज मनीचे लिस्ट आवट केल्ले मागीर आमकां पब्लीक डिमांड आसलो कोणे कोणे आमचे जिमातले कोण फ्रेंडांनी सगळ्यांनी म्हणलें की अरे मातशें वाडय मरे सो आमी आतां प्रायज वाडयलां सगळें ते फाल्यांचो फ्लायर आउट आसलो हांव तुमकां बेश्टें सांगता चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियनाक आमी 44444 दवरला 44,444 प्लस बाकीच्या सगळ्या कॉम्पिटिशनाक डिफरंट कॅटेगरी आसा पळय तातूंत सगळ्या कॅटेगरींनी फर्स्ट प्राइज 1111 ट्रॉफी प्लस मेडल मागीर सेकंड प्राइज 8,888 थर्ड प्राइज 6,666 फोर्थ प्राइज 4,444 आणि फिफ्थ प्राइज 3,333 आणि सगळ्या ट्रॉफी मेडल सगळे आसा कॅटेगरीज तुका आगुली सांगतलो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा बाप आगुली आमचो
कोविड हे कॉम्पिटिशन गोंया हे पयलीं ठरतलें कारण हाजे पयलीं आमी कितलींशीं अशी पळयल्यात हे सगळे श्रेय हे मालबाग आनी आख्या ह्या भुरग्यांक वतात कारण कारण बाब पयलीं मुख्यमंत्री आशिल्लो त्याने कशें काम केलां हांव तेजे पंचायतींत कावन्सिलर आशिल्लो त्या नंतर हांव कावन्सिलर उरलो तो हुशार जाले कारणान तो चीफ मिनिस्टर जालो पूण तेगे काम तुम्ही पळयलां गोंयचो खंयचोय मनीस जर आयलो जाल्यार ताणें कोणाक कुशीक दवरना तर डायरेक्ट ओपन जशें ट्रान्सपोर्ट आसता तशें कुशी बिशी उडोवंक म्हणल्यार कसलीय कामां म्हाजी गांवची सादी काम सुद्दां फुकट 10 पयशे आसतना कांय नाही म्हणल्यार 25 लोकां कामार असले दिगंबर कामत त्याच्या पांयाचेर पांय दवरून बाब तेजो चलो पळय जात वता तेजे हांव तेजें अभिनंदन करता तेज्या देवाकडे मागता असले मनशांक भरपूर तेणी आतां जर बॉडी बिल्डिंग वुमन बॉडी बिल्डिंग आणि फिजिक्स आणि मास्टर अबाव 50 इयर्स त्यांचे बी आसा आणि ही कॅटेगरी अशी आसतली की 55 60 65 70 75 आणि अबाव 75 या पद्धतीने एक कार्यक्रम तो बरो रिस्पॉन्स आहा सगळे पार्टिसिपेट जावपाक सोदता सगळे मुखार भुरगे आमकां एकदम बरें काम करपाक सोदता उमेद आहा आनी ताका खातीर हो कार्यक्रम करपाचें ठरलें आनी थंयच जे आख्या ज्या जाग्यार आमचे कोकण रेल्वेचो फूड ब्रीज आहा त्याच थंय ग्रावंडाचेर हो कार्यक्रम जातलो हांव तुमकां सगळ्यांक म्हणजे शुभेच्छा दिता हो कार्यक्रम बऱ्या पद्दतीन जावचो प्रायजां बिजां बरीं दवरल्या पूण पार्टिसिपेशन मोठ्या प्रमाणाचेर जावचें म्हाका खात्री आसा पार्टिसिपेशन मोठ्या प्रमाणाचेर जातलें कारण तरणाटो खुबसो हालीं बॉडी बिल्डिंगा कडेन एट्रॅक्ट जाता आनी हेल्थ इज वेल्थ बॉडी बरी सांबाळ्ळी जाल्यार आपल्या मुखार तुका भुरग्यांक बऱ्या पडटा सगळ्यांक बऱ्या पडटा समाजाक सुद्दां ताचो फायदो जावपाक आनी म्हणून हें म्हाका दिसता बॉडी बिल्डिंग सगळ्यांक ओपन कॅटेगरी वेगवेगळ्या बायलां खातीर आसा आमी हाजे पयलीं लोहिया मैदानाचेर पळयलां बायलांचेर पार्टिसिपेशन बऱ्या मोठ्या प्रमाणाचेर जालां हांव परत एकदां पत्रकार भावांक खरें म्हणल्यार आज ताका खूब लेट जालो हांव रिजर्व भवनाकी पावपाक म्हाका लेट जालो तुमी सगळे पासियेंस काडून रावले पूण तुका काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां परत एकदां थंय तांणी त्या चॅम्पियनशिपीच्या निमित्तान 6 जाणांचें फेलिसिटेशन दवरलां फक्त आखीचे आनी मालपाडाचे आयडेंटिफाय केल्या तांचे कितें समाजा खातीर तांणी योगदान दिलां आनी तांचें थंय फेलिसिटेशन जातलें हांव परत एकदां तुका ह्या हाज्यो शुभेच्छा चॅम्पियनशिपीच्यो शुभेच्छा दिता आनी तुमचे कडेन मागता की अत्यंत बऱ्या पद्दतीन हो प्रोग्राम तुमी आयोजीत केला तो सक्सेसफूल करचो तुमचे कडेन मागता देव बरें थँक्यू